पांढरक दुसरो जो विषय आशिल्लो कालचो आनी म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचो, कारण काल होमाची डिमांड्स आशिल्ल्यो, पुलीस हो सारको विशय आनी पुलीस ह्या विशयाचेर सगळ्यांक उलोवचें दिसता आनी सगळ्यांच्यो कितें कितें कागाळी आसतात. लायक लॉ अँड ऑर्डरीची मागीर ही सुरवात जी जाली ती म्हळ्यार पुलीस खात्यांतल्या भरतीचो घोळ. आनी म्हाका दिसता हो भरतीचो घोळ हो आतां फक्त पुलीस खात्या पुरतो मर्यादीत ना, तर PWD वेल्यान सुरवात जाल्ली ती आतां एक एक करून एक एक भरती जी इलेक्शना पयलीं जाल्ल्यो किंवा सुरवात जाल्ल्यो तांची एक एक प्रकरणां आतां भायर सरतात. कितें प्रॉब्लेम जाला नेमको आनी हो कित्याक प्रॉब्लेम जाला? प्रमोद, हांवें कालच्या डिबेटीनय म्हटलेलें की आमचे काय ऑपोजिशन लिडर जे आहात ते सिलेक्टीव विशयाचेर आनी सिलेक्टीव लोकांकूच टार्गेट करतात म्हणून. जाल्यार पुलीस भरती जर आमी पळयली जाल्यार जेन्नाच्यान प्रोसेस सुरू जाल्लो तो आतां मेरेन, ताणे मदीं इलेक्शन वेळ आयलो त्या सुद्दां काळान सरकार कोणाचें येतलें हें खबर नाशिल्लें, पूण सरकारान घाई करूंक ना, पुलीस डिपार्टमेंटान घाई करूंक ना. ही पुलीस डिपार्टमेंटाची एक तोखणाय करपाक जाय की तेणी घाई करूंक ना. जाय जाल्यार ताच्यान इलेक्शनाचो कोड 8 तारखेर लागच्या पयलीं रिक्रुटमेंटाची ऑर्डर बी काडूं येता आशिल्ल्यो, पूण तशें कांय तेंच्यांनी करूंक ना. कारण तांकां एक ट्रान्सपरंट प्रोसेसांतल्यान जावचें असो म्हाका दिसता हें आशिल्लो. आनी ताच्या उपरांत म्हाका दिसता फाटलो जो DGP आशिल्लो, इवन नव्या DGPन कमिटी अपॉयंट करून कांय ज्यो हे जाल्ल्यो त्रुटी ज्यो आशिल्ल्यो, म्हणजे कांय एरर्स दाखयताले, म्हणजे लोकांनी जे आरोप केल्ले ताची इन्क्वायरी बसयले आनी हे सगळें जावन तो प्रोसेस केला. आतां PWDतलो प्रोसेस जो आसा, PWDतलो प्रोसेस हो तेच्या सरकारांतल्या मंत्र्यानूच आरोप केल्लो, ताका लागून ताचेरूय इन्क्वायरी बसयली. आनी म्हाका दिसता विजिलन्स डिपार्टमेंटाची 3 मेंबर कमिटी जी आशिल्ली त्या कमिटीन तो घोळ जो आसा तेणी सांगलें की ती पोस्टूच स्क्रॅप करुया म्हणून. आनी तो अहवाल सरकारान मागीर स्विकारलो आनी सरकारान हायकोर्टानूय सांगलें की आमी ते पोस्ट स्क्रॅप करता म्हणून. सो म्हाका दिसना की रिक्रुटमेंटाच्या हातून चड घोळ आसा म्हणून. आनी ज्या जाग्यार घोळ आसा अशें सगळ्यांक दिसतालें, कोर्टान केसी गेल्या, त्या विशयाचेर विरोधक उलयनात. म्हाका म्हणजे हांवें परत सांगता की कांय सिलेक्टीव लोकांकूच टार्गेट करता ह्या विशयाचेर. किशोर, 2 मुद्दे आशिल्ले. एक तो नोकर भरतीतलो घोळ आनी जे कार्लोस फेरेर काल आपल्या भाशणा भितर उलयले की जो मनीस कॉन्स्टेबलाच्या परिक्षे भितर फेल जाता ताका PSIच्या परिक्षे भितर 90 परस प्लस मार्क पडटात. इतली लेवलाचेर. आनी इवन जे फिजिकल एग्जामिनेशन फेल जाल्यात तांकां मागीर रिटन एग्जामिनेशनाक अलाव केल्यात. एक सगळे कडेन घोळ जावपाक लागल्यात भरती भितर. कित्या खातीर? ना पळय, नोकर भरती, सरकारी नोकर भरती जी आसा ती आतांच BJPचो गव्हर्मेंट येयलो आनी ह्या नोकर भरतीन घोळ जावपाक लागला. हेच्या पयलीं सगळी नोकर भरती ट्रान्सपरंट पद्दतीन जाला अशें ना. प्रत्येक सरकार नोकर भरतीन घोळ करताच. आपल्या मनशांक सरकारी नोकरेन घालपाक जे कितें गजाली करपाक जाय त्यो प्रत्येक सरकार करता. प्रत्येक सरकारच्या वेळार हें जाता. पूण कशें आसा की जर तुमकां दिसता की हो ट्रान्सपरंट पद्दतीन जावना जाल्यार त्याच्या खातीर वेगवेगळे मिडियम आसात. तुमी कोर्टान वचूं शकतात किंवा तुमी विजिलन्सान प्रूफ जे आसात ते घेवन तुमी विजिलन्सान वचूं शकतात. ताका वेगवेगळे मार्ग आसात. तुका एक एक्झाम्पल सांगता. जशें आतां पांडुरंगान सांगलें की सिलेक्ट एक टार्गेट करपाचो जो विशय आसा त्याच पद्दतीन सध्या घोळ चल्ला. 2016 पॉवर डिपार्टमेंटान जवळ जवळ 45 असिस्टंट डेटा एंट्री ऑपरेटर घेतलेले 2016. आणि त्या डेटा एंट्री ऑपरेटराच्या त्या भरतीक ज्या कॅन्डिडेटांक ती नोकरी मेळोना त्यांनी तेका चॅलेंज केलो. चॅलेंज केल्या उपरांत 2021 हायकोर्टाची ऑर्डर जाली आणि 42 डेटा एंट्री ऑपरेटरांक घरा वचचे पडले आफ्टर सर्विंग 5 years ऑफ सर्व्हिस, परमनंट सर्व्हिस. त्या वेळार खरें म्हटल्यार त्या वेळच्या काँग्रेस पक्षान त्या वेळच्या वीज मंत्र्याकडल्यान राजीनामो घेवपाक जाय आसलो. तेका त्या हायकोर्टीच्या ऑर्डरीक सरकारान चॅलेंज केली सुप्रीम कोर्टानूय ती भायर मारली. आयज ते 42 लोक घरा गेल्या आणि ते वोग्गी ते उलोवंक शकनात कारण तांकां फावरान भितर घेतलेले. ते आपल्याचेर अन्याय जाला म्हणूंकूय शकना कारण कोर्टान सिद्ध केलें की हेंची पात्रता नसतना हेंकां भितर घेतल्या म्हणून. आणि 42 लोकांन जेंच्यांनी एप्लाय केल्लें 2016 त्यांचे मेरिट लिस्ट काढून तांकां 5 वर्सां उपरांत नोकरी मेळ्ळी. हो येदो व्हडलो प्रकार घडोवन सुद्दां तेचेर खंयच्याच राजकीय पक्षान उलोवना. आयज कशें जाला आता नोकर भरती वेगवेगळ्या खात्यांनी जाल्या. हेल्थ डिपार्टमेंटान जाल्या. कोणाची कापाच ना हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या नोकर भरतीचेर टिका करपाची. कारण हेल्थ मंत्र्यान सगळी नोकर भरती पारदर्शक पद्दतीन केल्लेली आसा. ना जाल्यार पळय मुख्यमंत्र्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक तुम्ही टार्गेट करता. PWD तो मंत्री, आता तो मनीस मंत्री पडलो म्हणून ओके, तो जर निवडून येयल्लो जाल्यार तेची ती स्क्रॅप जावची नासली. सो हे टार्गेटेड जे विषय आसा हो टार्गेटेड विषय करचो न्हू. दुर्दैवान अशें जाला की जी केस जो ॲडव्होकेट विजय पालेकर म्हणटात त्यांनी ती पॉवर डिपार्टमेंटाची केस लढयली
त्या केसी उपरांत सगळ्यो नोकर भरतीची जी प्रकरणां आसा ती ॲडव्होकेट विजय पालेकरा कडेन गेल्ली. दुर्दैवान ॲडव्होकेट विजय पालेकराचें निधन जालें आनी ते सगळो विशय जो आसा न्यायालयीन लढाईचो तो स्क्रॅप जालो आनी सरकारचें सादलें अशें म्हाका म्हणचें पडटा. Joel, how are you looking at it? Do you believe that this is a selective targeting, or you're feeling that opposition is doing a fair job? If there is a problem, right now there is a problem. A recruitment that has started before the election, there is a problem. It is fair to raise these doubts and ask these questions. Selection of candidates always have been, based on quotas, these jobs and all of this, if you see, ministers have their own quotas, and obviously merit is never the primary factor into this recruitment. We cannot say that, it has been a selective target and all, but it came up and there it was. But the government has said that they are going to scrap it and then they are going to call in for fresh recruitment. That should rest the case.